मुळा भावा भयणीनो, कान जावन आसात आमच्या 5 इंद्रियाचे कुडीचे एक सांदो. कानांनी आमी आयकूं शकता, कानांनी आमी जे आवाज आमच्याच मदें आमच्या भोंवतणी आमच्या भायर आसलेले आवाज आमी आयकूंक शकता. स्वर भोंवतणी संवसारांत जो आवाज जाता तो आमी आयकूंक शकता. पूण एका बेऱ्या मनशाक आयकूंक कठीण लागता. केन्ना केन्ना आमी त्या बेऱ्या मनशा भाशेन कान आसून सुद्दां जें कितें म्हत्वाचें गरजेचें तें आमी आयकना. दुसऱ्यांचें आयकूंक आमकां कठीण लागता. जें खरें, जें सत आयकता तेन्ना सगळेंच कितें दुसऱ्यांचें आमी आयकुचें अशें गरज ना. नर म्हूण दुसऱ्यांचें आमी आयकता तेन्ना सगळेंच वायट आनी नाकारचें अशें न्हय. खरें आयकप म्हणजे आमचे मदें जें कितें घडटा, आमचे मदें जे आवाज आमकां आयकूंक मेळटा, आमच्या भोंवतणी जे कितें म्हत्वाचें आनी आयकुची गरज तें आमी आयकता, त्याचेर नियाळ करता आनी आमच्या जिविताक फळदायीक, अर्थदायीक करून आमच्या जिवितांत आपणायता, वावराक हाडटा. तेन्ना तें जावन आसा खरें आयकप, ट्रू लिसनींग. तर आजचीं वाचपां, दोनूय वाचपां आमकां त्या वाचपांचेर नियाळ करून आनी चित लावन आयकूंक, संदेश कितें आमकां मेळटा तो आयकूंक आपयता. पयल्या वाचपान इस्रायली लोक, तांकां देव गुलामपणांतली सोडयता, सुटका दिता. तरी आसतना ते देवाचेर निशेध करतात, देवाक कंप्लेन करतात. कितें कंप्लेन? तांकां अरण्यांत हाडलां, तांकां खावंक ना, जेवंक ना, आनी थंयसर इजिप्तांत आसतना तांकां भरपूर खावंक मेळटालें, बरें न्हेसोंक मेळटालें, आनी हांगासर ते आतां उपवासान मरतात. देव तांचो बरी निगा घेतालो, बरे भाशेन तांचो परामर्श करतालो. तरी आसतना देवाचेर ते गुणगुण करतात, देवाक अपमान करतात. पूण देव तांची ते कितें त्रास, दूख तांकां भोगता तें आयकता. जेवण तांकां दिता, सकाळचे उंडो मानाच्या रुपान. माना जावन आसले एक सिक्रेशन ऑफ वन पर्टिक्युलर ट्री. ते सकाळचे गोड आसता, भाकरी भाशेन दिसता. दोनपारां गरम जालें म्हणटरान तें मेल्ट जाता. आनी सांजचे तो तांकां मांस खावंक दितालो, सुकण्याचें मांस. शुभ वर्तमानान आमी जेजून सांगलेली काणी विशीं आमी आयकता. जेजू जावन आसा तो शेतकामती आनी बरें बीं शेतांत लायता, शेतांत आनी जमनीर लायता.
सो जेजू शेतकामती बी जावन आसा, जेजूचे देवाचें उतर, आनी जमीन जावन आसा, 4 तरेची जमीन तो आमकां सुवर्तमानान सांगता. एक जमीन जे बी वाटेर उडयता, ते वाटेर उडयल्लें बी सुकणीं येवन खातात. दुसरें बी खोडपाचेर पडटा, माती जाय नासलोली, चड माती नासलोली, रोखडेंच तें बी उपजता आनी गरमेन मरता. तिसरें कांट्यांनी आनी व्हडल्या झाडां मदें पडोन उपजना. आनी चवथें बी सुफळ जमनीर मातयेचेर पडटा आनी ते बरे भाशेन किर्लोता आनी झाड जाता आनी फळ दिता. तरी जमीन जावन आसा आमचीं काळजां आनी मनां. आनी हें देवाचें उतर आमची जमीन, माती, काळीज देवाचे उतराक स्विकारूंक तयार आसा जाल्यार ते आमच्या जिवितांत सुफळदायक जाता, आमच्या जिविताक अर्थ दिता. तर हे काम कशे भाशेन माती तयार करूंक जाय, काळीज तयार जावंक जाय, मन तयार करूंक जाय, तें सांतिनास मांद्रिजा ह्या गांवांत 1 वर्स रावता आनी थंयसर निदिदी आसनां करून, रोजार मागणें करून, मीस भेटोवन, हॉस्पिटलांत लोकांची सेवा करून तें वर्स देवाच्या उतराचेर मनन करून ताका देवाक कितें जाय ताच्या जिवितांतल्यान अशें तो आपले 5 वरां दिसाक तो सारता. आनी कितें जेन्ना तो लोकांची सेवा करतालो हॉस्पिसीन आसतना ताका एक सुंदर आकर्शक दोळ्याचे आकारणी दिसताली, अ बिईंग. तें ताका पळोवल्या उपरांत एका सुंदर सापाच्या भाशेन दिसतालें, अ स्नेक फॉर्म बट ब्युटिफूल. आनी तें पळोवन तो खुशाल जातालो, काम करूंक ताका आवडटालें. पूण तें दृश्य ना जाल्या उपरांत तो उदास जातालो, दुकान भरतालो, फिलींग सॅड. अशेंच तो केन्ना खुर्साच्या फुडें रोजार करता आसतना तें दृश्य ताका दिसतालें, एक सुंदर बिईंग. पूण दोळे तितले आकर्शक दिसनासले खुर्साच्या फुडें. उपरांत तो सांतां भक्तांची पुस्तकां वाचतालो, मिसा करतालो तेन्ना ताका सायबीण दृश्य घडलें. पूण सांदें नासलेलें एक धोबें फूल अपियरन्स. जेजूचें दर्शन ताका घडलें पूण सांदें दिसून नासलें, फक्त एक धोवें फूल कापडाचें सारकें. पूण हें जेजूचें दृश्य पळयल्या उपरांत, सायबीण दृश्य पळयल्या उपरांत आनी तें दृश्य गेल्या उपरांत ताका खुशालकाय भोगताली. खुशाल आसलो तो. पयलें सुंदर दृश्य पळयल्या उपरांत ताका तें गेल्या उपरांत दूख भोगतालें आनी तो डिप्रेस्ड, उदास जातालो, निराशी जातालो. पूण जेन्ना देवाचें चिंतप करतालो, जेरुजाल्याक वचूंक जाय, तुवें जेजू भाशेन जिवीत जिवंक जाय, उपवास करून पातकांचें दूख धरून जिवीत जिवंक जाय, एकदम खुशेन भरतालो. सो हे भाशेन ताणें आपले जिविताची तयारी केली
देवाचें मिशन कितें तें ताच्या जिवितान ओळखून घेवंक सो त्याच भाशेन जेजू आमच्या काळजांत येवंक जेजून आमचें काळीज ताच्या बियेन भावार्थाचें बी किर्लावंक आनी तें सुफळ जावंक आमी मागूंक जाय. केन्ना केन्ना हे भावार्थाचें बी आमच्या काळजान मनान उपजना. जायते फावटी आमी देवा विशयी दुबाव खाता. बी वायट न्हू, देवाचें उतर बरें, पूण ती माती आमचें काळीज आमचें मन फर्टायल ना, इज नॉट ची माती बरी न्हय. आनी देखून आमचीं काळजां पातकांनी भरलेले असतात आनी देवाचें उतर देवाची उतराचें बी आमच्या काळजान किर्लोवंक कठीण लागता. सो तेन्ना आमी मागूंक जाय देवा थंय आमच्या काळजांनी जेजूक आमच्या काळजांनी येवंक आमची काळजां पिकोवंक. देवा तूं जावन आसा आमच्या जिविताचें वखद. आमी दुयेंत आसता तेन्ना आजारी आसता तेन्ना तूं आमकां वखद जावन आसा. तूं जावन आसा आमचो जिविताचो उजवाड. जेन्ना आमकां तूं दिसना आमच्या शेजाऱ्यां मदें आमच्या कामाच्या जाग्यांनी तेन्ना तूं जावन आसा आमचो उजवाड. तूं जावन आसा आमचें जेवण. भुकेन आमी पडटा तेन्ना तूं आमकां आमच्या आत्म्याचें जेवण. तूं जावन आसा आमची घोटाय. आमी कमजोर जाता तेन्ना अशक्त जाता तेन्ना तूं आमची घोटाय. तूं जावन आसा आमची वाट. जेन्ना आमी ह्या आमच्या जिविताची वाटेर आमी चुकता शेणता तेन्ना तूं आमकां जिविताचो मार्ग जावन आसा.